आता आम्ही असा वॉर्ड नंबर 3 आणि हो जो वॉर्ड नंबर 3 तो हाऊसिंग बोर्ड म्हणतात एरियेक आणि सांगपाचें म्हणल्यार हांगा सीएमाचें घर आसा. जरी सीएम हांगा वोटींग नासलें तरी हांगा सीएमाचें घर आसा आणि हांगा जे कॅन्डिडेट दोन कॅन्डिडेट स्ट्रेट फायटा म्हणटा ते टुगेदर फॉर सांखळी आणि बीजेपी बॅक पॅनला भितर. आमचो जो रिपोर्टर आहा ताचे कडल्यान आमी जाणून घेवया ह्या वॉर्डा विशीं. हांगा कितले वोटर आसा आणि कशी कितें फायट आहा. हांगा जे वोटर आहा ते 653 वोटींग आहा जे आपले आयज वोटींग करतले. दुसरी गजाल हांगा जे कॅन्डिडेट उबे आहात एक तर सुनीता वेरेकर जी ऑलरेडी तुम्ही म्हणू शकता की फर्स्ट लेडीज जी चेअरपर्सन जावन गेल्ली हांगासर आनी तिचो कार्यकाळ जो आसलो तोय बरो जालो. त्या प्रमाणे तिचो जो कितें आहा व्यवहार लोकांशी बरो आसा. दुसरी जी आहा ती सिद्धी जी सक्रिय कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टीची आहा ती ऑलरेडी तिचे बरे लोकांच्या बद्दल आनी लोकांचे त्याच्या भितर बरे मन मेळाव अशें आसा. आणि स्ट्रेट म्हटल्यार कितें जालें की दोगांचे लोकांचे संबंध जे आसा ते बऱ्यापैकी घडटा. सो हितून कोण येतलो ते खूब कठीण आहे अशें गजाली. पण हांगा सीएम रावता पूण हांगा वोटींग ना न्ही. सीएमाचें वोटींग हांगासर ना. पूण तांच्या खातीर म्हणजे हो वॉर्ड म्हणजे सारको प्रतिश्ठीत आसता. प्रतिश्ठीत म्हणजे कितें जालें की लागीं तेंचें घर आहा. हावसिंग बोर्डान तेंच्यांनी बरीच कामां केल्ली आसा. प्रत्येक घराघरात लोकांक बद्दल जे कितें आसा तेंचे प्रश्न सोडोवपाचें काम हावसिंग बोर्डान जे कितें गार्डन आहा ही तुमी शाळा पळयता तीय शाळा तेंच्यांनी आपल्या कार्यकाळान हावसिंग बोर्डान घर असल्या कारणान आनी हांगातल्या लोकांची आपुलकी आनी ह्या हितून तेंचो म्हणू शकता की तुमी प्रतिश्ठीतच जातलो अशें प्रमाणे. ही आता दोघी जण रावले पळय कॅन्डिडेट पयलींची जी आसा ती काँग्रेस पॅक म्हणजे जी म्हणटा ती टुगेदर फॉर सांखळी ती पयली निवडून बीन आयिल्ली न्ही हांगा. हय हय निवडून आयिल्ली आनी ती काँग्रेसीक वावरता पयलींच्यान. आणि दुसरी कॅन्डिडेट आहा ती बीजेपीची ती केन्ना ना ती फर्स्ट टायम रावता. आनी त्याच्या पयलीं कितें वॉर्ड जो आसलो तो सुभदा सावयकर आहली. सो ह्या फावटी संदी सिद्धी परोवपाक दिला. लास्ट टायम तो वॉर्ड कोणा वांगडा आशिल्लो. जो लास्ट टायम आसलो सुभदा सावयकर तेही बीजेपी सपोर्ट आसले. त्यामुळे बीजेपीचा गड म्हणू शकता आमी एका. पूण ही जी सुनीता आहा म्हणटा पळय काँग्रेस बॅक कॅन्डिडेट म्हाका दिसता ती पयली मदींशी राजकारणान नासली पूण आतां परतून ती सक्रीय जाली. गेली 10 वर्सां जाली ती स्थानीक राजकारणान म्हणजे म्युन्सिपालिटीच्या हितून नासली पण विधानसभेच्या म्हणजे हितून ती शेअर ऑलरेडी काँग्रेसीक लागून ती वावरताली आनी वावरता तशी. ओके. आता आमी अशेंच मागीर आमी ट्राय करूया की हांगाले जे कोण कॅन्डिडेट आहा तांच्या कडल्यान जाणून घेवया हांगाले हावसिंग बोर्डातले कितें विशय आहा ते तो म्हणून पळयता प्रुडंट मिडिया. ओके. आता आमी आसा वॉर्ड नंबर 3 आणि आमच्या वांगडा आसा बीजेपी बॅक कॅन्डिडेट म्हणटात ती सिद्धी परब. मॅडम कसो कितें रिस्पॉन्स आहा तुमकां. खूप बरो रिस्पॉन्स आसा. सकाळच्यान लागीं 150 क्रॉसिंग जाली आता इतल्या टायमा पर्यंत आणि आमचे जे सपोर्टर आसा ते फास्ट येवन वोटिंग करून वचत आसा. आमकां 100% खात्री आसा विजय हो आमचो आसतलो. हावसिंग बोर्डान असे खंयचे इश्यूज आहा जे तुमकां दिसता की सॉल्व जावंक जाय. हावसिंग बोर्डान अशे प्रामुख्यान इश्यूज असे काय ना पण लोकांमध्ये स्वच्छते बद्दल जागृताय करपाची गरज आणि स्वच्छ भारत अभियान हो जो आमच्या भौमानेस्त पीएम मोदीजीन चलयला आणि आमच्या सीएमान चलयला त्याची जागृतताय आणि कितले पर्यंत इम्प्लिमेंटेशन जावंक जाय हे लोकांकडसून करून घेवंक जाय हो एकूच विषय आसा. ह्यो मतदारसंघ पळोवंक गेल्यार स्ट्रेट फायट कशी आहा. एक तुमचे पॅनल आणि तशें पळोवंक वचत जाल्यार ते टुगेदर फॉर सांखळीचे पॅनल. कितें दिसता तुमकां कितले मार्जीन आसली तुमची. मार्जीन 100% बरी आसतली पण आतापर्यंत हांव कमेंट करना बिकॉज हांवें हें करप इतल्या बेगिना हे चुकीचे ठरतले पण इतले सांगता निश्चयपणे विजय हो आमचोच आसतलो. कित्याक हांगा सीएमूय रावता पण हांगा वोटींग ना तरी पूण रावता. आतां आमी पळयल्या की सुलक्षणा सावंत तुमकां एक तुमच्या मदीं भोंवता ती उलोवपाक रेडी नाशिल्ली ती म्हणटा आपण हांगा वोटींग ना म्हणून. तुमकां दिसता तांचो सपोर्ट तुमकां फायदो ठरतलो. ऑफकोर्स आयज जे आमी कितें उबी आसा कार्यकर्ता म्हणून आमकां जो पालव आसा आमच्या नेतृत्व भौमानेस्त सीएम प्रमोद सावंत ताच्याच खातीर आयज तुमी जो सपोर्ट पळयता हो तांचो अर्दो सपोर्ट आसा म्हणून हांव फुडें सरलेलें आसा. हें जे सगळी टीम वर्क आसा आनी तातूंत आमचो निश्चय हो विजय आसा. आमी जेन्ना सगळ्यांच्या भोंवतणी एक आमकां एक गजाल अशी जाणून येयल्या की लोक म्हणटा की सायलंट आहात म्हणून खरेंच आसत ते सायलंट काय बेश्टे म्हणटात ते. हे आता तुमकां 7 तारखेकूच कळटलें पण ऑफकोर्स हो एज्युकेटेड एरिया असल्या कारणान सायलन्स हो म्हाका दिसता वादळा पूर्वीची शांतता आसता आणि तसोच आसतलो. कोणाच्या सायडीन वादळ येतले. वादळ हे बीजेपीचेच येतले आणि आतापर्यंत बीजेपीचेच आयला. ओके. हाच्या पयलीं आमी पळयल्या ती म्युन्सिपल कावन्सील बीजेपीची नासली ह्या फावट आसतली. ऑफकोर्स हांव परत एकदा सांगता भिवपाची कांयच गरज ना. दोघांचो अनअपोज जे दोन्ही जिंकल्यात पळय ते एक तांचो आणि एक तुमचो आसा. सो आता उरल्यात 10 ते कितले 10 पैकी 10. 10 पैकी 10 ते 10 पैकी 10 म्हणटा तुमी म्हणटा. हय आमी 10 पैकी 10 म्हणटा.
ओके, तुम्ही आता पहिले असले की हांगा आमी जे वॉर्ड नंबर 3 आमी आसा आमच्याकडे आत्ता बीजेपी बॅक पॅनलाची सिद्धी परब आशिल्ली. आमी इवन पळयला की सुलक्षणा सावंत जी लोकां मदीं सध्या भोंवता तिने बायट दिवपाक न्हयकार दिलो, कित्याक ती म्हणटा की आपण हांगा वोटींग ना. कितें जालें तरी हो जो मतदारसंघ हांगा सीएम रावता, सीएमाक जरी वोटींग नासले तरी आणि हो हाऊसिंग बोर्ड एरिया इश्यूज जरी तेंच्यांनी सांगले तशें कांय ना म्हटले तरी फक्त इतले की जागृती जावंक जाय ती स्वच्छतेच्या बाबतींत. आता आमच्याकडे आसा ती टुगेदर फॉर साखळीची कॅन्डिडेट बॅक पॅनल कॅन्डिडेट सुनीता वांगडा. तुम्ही जाणा आता मेरेन जे वोटींग जाला ते 22.75% जालेले आसा. मॅडम हांगा तुमचे म्हणटा ते स्ट्रेट फायट आसा, तुमकां कितें सांगा कितें जातलें? हांगासर लोक निर्भीडपणे मतदान करून म्हाजो विजय हो नक्कीच आसा अशें म्हाका दिसता हांगासर. कारण आज लोक जे दडपशाही जी आसा किंवा ज्यो थोड्यो गोष्टी हांगासर आसा तेज्या खातीर लोक जरूर म्हाका मतदान करतले आणि हांव निश्चित विजयी जातले. कितले तुमचे पॅनलाचे येतले अशें चिंततात? आमच्या पॅनलाचे 8 आतां सध्या एक ऑलरेडी आयिल्लो आसा आणि आमकां एक्सपेक्टेड आसा की आमी आनी 8 सिटाचेर निवडून येता. 8 सिटाचेर म्हणजे 10तले 8 तरी येतले तुमच्या? हय सारकें. ते परतून चेंज बीन जावचें ना? ते चेंज जावचें ना. पळय फुडें कितें घडटलें हें हांव सांगूं शकना रायट नाव. अशें हांव कांयच म्हणूं शकना सद्याच्या सिच्युएशनाचेरूच हांव उलोवंक शकता. हो जो वॉर्ड आसा पळय हांगा सीएमय रावता जरी सीएमाक वोटींग नासले तरी आसतना तुमकां कितली खात्री आसा तुमी कितल्या मतांनी जिखतली अशी? हांव जवळ जवळ 100 मतांनी जिखतलें. 100 मतांनी म्हणजे सीएमाची हांगा म्हणटात ते सीएमा खातीर हांगा बीजेपीचो कॅन्डिडेट जिखतलो अशें कांय ना? तशें आमी म्हणूं शकना न्ही. प्रत्येक हांगासर इच कॅन्डिडेट इज इम्पॉर्टंट. कॅन्डिडेट इम्पॉर्टंट. हांगा हांव पॉलिटिकल पार्टी लेवल तर आमी इलेक्शन हांव कन्सिडरच करना. सो इट इज अ कॅन्डिडेटा प्रमाणे हांगासर वोटींग जातलें. ह्या वॉर्डान कितें इश्यूज आहा अशें जे तुमकां दिसता कितें एड्रेस जावंक जाय? ना तशें हांगासर मेजर इश्यूज अशें कांय ना. म्हणजे आमचो फक्त आमचो वॉर्ड मातसो क्लीन नासता, गार्बेज कलेक्शन हे सादे इश्यूज जे आसा. म्हणजे एक्च्युअल द मेंटेनन्स ऑफ द वॉर्ड इज नॉट प्रॉपर. मागीर उदकाचे प्रॉब्लेम आसा, अश्यो गोष्टी आसा. कारण जेन्ना पयलीं हांगासर हांव कावन्सिलर आसलें तेन्नाच्यान म्हाका दिसता हांगासरले आमी डेव्हलपमेंट सुरू केल्ले. ते हॉट मिक्सिंग म्हाजो मूळ मुद्दो जो आसलो इलेक्शनाक रावपाचो म्हणजे हांगासर रस्ते सामके पाड आसले. रस्ते हांगासर चलपाकूच मेळनाशिल्ले. कारण जेन्ना हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी स्थापन जाल्ली तेन्नाचो जो रोड आसलो कच्चा रोड तोच कच्चा रोड आसलो. आनी मागीर म्हाका दिसता जवळ जवळ हांव हांगासर रावपाक आयले अरावंड 2000 तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की हांगासर तेन्ना मागीर म्हाका अशें दिसून आयलें की हांगासर रस्ते सारके ना. सो तेज्या खातीर एक्च्युअली हांवें इनिशिएटीव घेवन पॉलिटिक्सान आयलें आनी हांगासरले हॉट मिक्सिंग ऑफ द रोड्स किंवा ते गार्डन ह्यो ज्यो गोष्टी आसा त्यो हांगासर चालूच आसले. डेव्हलपमेंट हांगासरले चालूच आसा आनी आवर कॉलनी इज वेल planned or well developed, so there is no issues. The issues are only about certain things which are not maintained properly. Suppose आता हे ओपन स्पेसीस जर तुम्ही पळयता एंट्रन्साकूच तुम्ही पळयता जाल्यार त्यो सारक्यो मेंटेन केल्यो ना. घाण आसा, सगळीकडे कचरो उखलप सारको जायना. सो हे जे मेन म्युनिसिपालिटी लेवल जे प्रॉब्लेम्स आसा ते हांगासर आसा आणि तेच आमी हांगासर म्हणजे तेच जो काउन्सिलर निवडून येतलो ताणे हे इश्यूज हँडल करपाक जाय. तुमकां दिसता सायलंट वोटींग म्हणून कितें प्रकार आसा हांगा? अशें दिसता. थँक्यू मॅडम तुम्ही आमकां टायम दिल्या बद्दल. आमच्याकडे एक वोटर आसा. ह्या वॉर्डान खंयचे इश्यूज आहा जे तुमकां दिसता की म्युनिसिपालिटीन सॉल्व करूंक जाय? ह्या वॉर्डान म्हणजे तशे बारीक इश्यू आहा जे क्लिनलीनेस आहा ते टायम टू टायम करूंक जाय तेणी. दुसरी गजाल ती गार्बेज हांगा आसा ट्रिटमेंट प्लांट ते सारके ट्रिटमेंट करना मागीर हांगासर वास येता तो तेंचो बंद जावंक जाय. तिसरी गजाल म्हणजे आमचे मातशे थोडे आतां रस्ते फोडला आनी उदकाचो मातसो प्रॉब्लेम जाल्लो आहा तो सॉल्व करूंक जाय. तो सॉल्व जातलो कित्याक हांगासरलो सीएम आसा आनी तशी आमची मागणी आसा की जी तळी आहा म्हणजे हांगा तळीची हाडी म्हणून फेमस आसले हाऊसिंग बोर्ड म्हणच्या पयलीं ती थंय तळी आहा तिजे रिनोवेशन जावंक जाय. कित्याक ती एक तळी अशी आहा की वर्साचे 12 म्हयने व्हांवता. तेका लागून आमची मागणी आहा की ती येणारे जे कोण निवडून येतले त्यांनी ती अवश्य करची. नाजाल्यार हो वार्ड साखळेचे बाकीचे वार्डा पयशे
जाल्यार हो वार्ड डेव्हलप जाल्लो आसा. रस्ते म्हणून आतां टेंडर जाल्ले म्हणून रस्ते जावपाचे आसा. सो सीएम असल्या कारणान आमकां ती एडवांटेज आसा, ती आमी एडवांटेज हांगा घेता. हय. एक अशे थोड्यांचें म्हणणें आहा की हांगा लोकांचे दडपशाही केला, लोक उलोवपाक पळयना, अशें कितें खरेंच आसा? तशें कांय ना. ते विरोधक आपले भाशेन उलयतले, पूण हांगासरले सगळे लोक आहा ते एज्युकेटेड आहा. जर दडपशाही आहा जाल्यार आतां जे विरोधक आसा हांगासर ते नाल्यार अशें भोवचें नासलें. तशी दडपशाही बी अशें हांगासरूय ना. तशें साखळेन खंय दिसना, ते विरोधक म्हणटा आसतले, पूण तशें ना. लोक खरेंच भायर येवन वोटिंग करतात का लोकांनी अशें म्हणजे अशें आळसपणा करतात, कित्याक येतात? ना ना, लोक हांगासले तुवें प्रतिसाद पळयशी लोकांचो आतां पर्यंत 200 वयर जाला आसतले. 653 हांगासर वोटींग आहा. आपूण येवन मारतात. तांकां तूं वचून सांगपाचें पडना. प्रचाराचो भाग सोंपलेलो आसा, प्रचार केल्लो आसा. आतां ते स्वताच येवन 5 पर्यंत म्हाका दिसता 90% हे जावंक जाय, जावंक जाय. थोडे लोक भायर आहा, जे इंडिये भायर आहा ते येवंक शकना, म्हणून थोडी हेवटेन तेवटेन कमी जाय. आनी काही मे म्हयनो असल्या कारणान हांगासले जे लोक आहा ते खंयचे खंयचे भायले लोक आसा ते बी आपल्या गांवांत गेल्ले आसा. थोडे म्हणून पर्संटेज थोडी कमी जाता. थोडे टुराक गेल्ले आहा, तेंच्यानी टूर पयलो बूक केल्लो आनी इलेक्शन मागीर जालें. पूण हांगासर ते दोगूय कॅन्डिडेट आहा ते एज्युकेटेड आहा. दोन्ही कॅन्डिडेट स्टेट फायट आहा. स्टेट फायट फर्स्ट टायम आतां इतके वर्सान स्टेट फायट. फर्स्ट टाइम अशी स्टेट हय. अजून पर्यंत जेन्ना हावजींग बोर्ड जाला न्हू, मी पयली फावट 1-2. थँक्यू सर. एक इंटरेस्टिंग गजाल हांच्यानी सांगल्याची, म्हणजे हांगा स्ट्रेट फायट आसा, म्हणजे बीजेपी बॅक पॅनल कॅन्डिडेट आणि टुगेदर फॉर साखळी जो काँग्रेस म्हणटा तो त्यांचे कॅन्डिडेटा मदीं. आतां आमी तुमकां एक अपडेट दिता. आतां म्हणजे कितले वोटींग जाला तें. टोटल वोटींग जाल्यार 22.75%. वॉर्ड नंबर 1 जो आहा थंय जाल्यार 25.10%. वॉर्ड नंबर 2 जालें 23.04%. वॉर्ड नंबर 3 जालें 26.19%. वॉर्ड नंबर 4 जालें 21%. वॉर्ड नंबर 5 जो अनअपोज आमी म्हणटा तो ऑलरेडी तुमकां खबर आहा, तो ब्लॅगन म्हणटा तो अनअपोज. वॉर्ड नंबर 6 म्हणटा ते 14.29%. वॉर्ड नंबर 7 म्हणटात ते 30.62%. वॉर्ड नंबर 8 सो वन साइड इट इज अनअपोज जो रियाज खान म्हणटा तो. वॉर्ड नंबर 9 म्हणटा ते 19.52%. वॉर्ड नंबर 10 तातूंत 19.24%. वॉर्ड नंबर 11 25.51%. वॉर्ड नंबर 12 27.23%. टोटल जे वोटिंग आता म्हणजे सकाळी म्हणजे 8 ते 10 मेरेन जे जाला एज पर इलेक्शन इलेक्शना प्रमाणे 22.75% हे टोटल वोटिंग जाल्लेले आसा. आणि एक आमच्या वांगडा सिनियर वोटर आसा ह्या वॉर्डांतले. मॅडम, सकाळच्यान वोटिंग कशें चल्लां हांगा? सकाळच्यान वोटिंग हांगा बरें चल्लां, बरें स्मुथली, म्हणल्यार कसलीच हें ना. कोणाचें म्हणल्यार कितें म्हणटा ताका, कोणाचीच म्हणल्यार प्रेशर अशें दिसना कोणाच्या वोटरांचे हाजेर. सगळे आपली आपली परीन बरें स्मूथ चल्लां. मॅडम, म्हाका एक सांगा, हांगा ह्या वॉर्डान खंयचे इश्यूज आहा जे तुमकां दिसता की सॉल्व जावंक जाय? हांगा इश्यू म्हणल्यार चडशे गार्बेज इश्यू आतांच सॉल्व जातात. जाता सॉल्व म्हणल्यार कंप्लिटली ते अजून सॉल्व जावना, पूण सॉल्व जाता, हळूहळू जाता. पूण आमी जो कॅन्डिडेट चिंतला तो जर कॅन्डिडेट जाल्यार 100% जातले अशें आमकां दिसता, म्हाका दिसता. ओके. खूब जाण म्हणटात की लोकांचे प्रेशर आसा, अमक्याक वोटिंग अशें कितें आसा? आसा 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 प्रेशरायज करता लोकांक, खूब प्रेशरायज करता. प्रेशरायज म्हणल्यार अशें, जर तुमी म्हाका वोट घालूना जाल्यार तुमची ट्रान्सफर करपा लायतले, तुमचो धंदे बंद उलयतले, तुमची लायसन्स काडून घेतले, अशें लोकांचे खूब प्रेशर आयला. ताका लागून लोक कन्फ्युजन जाल्ले आसा हांगा. लोक कन्फ्युजन जाला, लोकांक कितें रियल तांकां जो कॅन्डिडेट आसा तो सायडीक दवरप काय हांच्या फाटल्यान वचप अशें तांकां कन्फ्यूज जाल्या. लोक खुबशे वोटर्स खूब कन्फ्यूज जाला. तरी आसतना लोक भायर सावन वोटिंग करतात. हय, हे वोटिंग सायलंट आसा, सायलंट आसा. हय, वोटिंग सायलंट आसा.
लोक आपली प्रतिक्रिया अजून लोकांनी दाखयली ना, तरी पण म्हाका दिसता हे वोट खूप सायलंट आसा हे वोटींग. थँक्यू मॅडम. आम्ही जे सकाळच्यान पळयता की आमकां दोनूय भाशेचे प्रतिक्रिया मेळटा. एक म्हणटा लोक सायलंट आहात, थोडे म्हणटात तसं काय प्रेशर ना. त्या खातीर आतां आमी फुडल्या वॉर्डांनी वतले, तो मेरेन पळयता प्रुडंट मिडिया.